सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्च अधिकारी समितीन टायगर रिझर्व अधिसूचित करपाची शिफारस केल्या। हाका विरोधकांनी येवकार दिला, पण मंत्री सुभाष फळदेसायान मात खर विरोध उक्तायला। टायगर रिझर्वाची अंमलबजावणी थांबोवपा खातीर आमकां बंदखणीची ख्यास्त लेगीत मान्य आसा। आमी टायगर रिझर्व कशेंच जावपाक दिवचे ना। सीईसी देव न्हय, म्हज्या लोकांचेर कसोच अत्याचार जावपाक दिवचो ना अशें म्हणत मंत्री सुभाष फळदेसायान आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। पळयात। टायगर रिझर्व करचे म्हणून रिकमेंड केला न्हू, तुमकां लागता ती CECचा रिपोर्ट हांवें पळयलो ना. अनलेस आय गो थ्रू द रिपोर्ट, द कॉन्टेंट ऑफ रिपोर्ट, आय कॅनॉट आन्सर. So I will discuss this with the Chief Minister also, what is to be done, if at all, if the report they have recommended, because when they left, म्हणजे आमकां हे करून हियरिंग दिल्या नंतर, they said 100% your questions or your areas are genuine, they cannot be shifted. But if they have recommended for wildlife sanctuary, then it is very bad. म्हाका खबर ना, but I will not give up. तुम्ही सी म्हाका डिस्कशन करता आतां हांव पयलें म्हणजे अशें जालें जर जाय जाल्यार म्हजे जर घरां शिफ्ट जातात आनी ती कोर एरिया जाली जर जायत जाल्यार मागीर करूनी आमकां भितर उडोवनी. आय विल भितर उडयताले म्हटल्यार तुम्ही रस्त्यार दवरले. ऑप्शन म्हणल्यार वी विल नॉट अलाव दॅट. वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू शिफ्ट फ्रॉम दॅट विलेज. इट इज 800 years सेटलमेंट अँड वी हॅव नेवर सीन अ टायगर. आनी अशें जाता जर जायत जाल्यार आय विल बी विथ द पीपल. Not only with the people, तुम्ही भितर I उडयताले will म्हटल्यार see to that. I will see to that. I am with them. कळ्ळें न्ही. मागीर कोणी खंयचे प्रेशर लायता कितें करता, I am not bothered. कळ्ळें न्ही. People have elected me. I have to safeguard their interests. But at the same time, we will see to that the forest conservation, wildlife conservation, the way it was going on, we will continue with that. So far, we have never supported any person who is doing against the nature, against the conservation, poaching, हे तो म्हज्या लायफान भितर हांवें केन्ना तुका एक सिंगल कोणाचें रिकमेंड म्हणजे फाटल्यान बॅक केल्लें ना. कारण आय हॅव बीन ऑलवेज विथ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स. जर कोणी झाड मारता, जर कोणी जनावरांक मारता जाल्यार आय हॅव ऑलवेज सपोर्टेड द पोलीस ऑफिसर्स. इफ यू इंट्रोगेट देम यू वील कम टू नो. बट फॉर अनसीन टायगर वी विल नॉट शिफ्ट. म्हणल्यार भितर उडयताले म्हटल्यार तुम्ही मोठे आंदोलन करपाची तयारी म्हणटा. आंदोलन करतलेच आमी. कळ्ळें न्ही. जालें आय विल गो इन फॉर दॅट आंदोलन. कळ्ळें न्ही. करचे पडटलें समज कोर्टाची ऑर्डर यू विल अप्रोच अगेन द कोर्ट. ना आय विल अप्रोच. आय विल डू वॉट एवर पॉसिबल लिगली. लिगली जालें न्ही आनी लिगली फायनली ना जालें जाल्यार पासून आय विल सी टू दॅट दोज विलेजर्स विल नॉट सीट. मागीर सगळ्यांक काडून आसा जर जायत जाल्यार इट डजंट मॅटर टू मी. भितर उडयल्यारूच जाता कित्याक कोर्टांतल्यान निल्यार करचेच पडटलें. या आय एम व्हेरी फर्म ऑन माय डिसिजन. म्हज्या लोकांचेर अत्याचार जावपाक दिवचो ना. कळ्ळें न्ही. आमी केन्नाय वाघ हातून पळयलोच ना आनी त्या अनसीन वाघा खातीर ह्या सगळ्या लोकांक भायर वचचें ना. CEC पसून कोणी आयले जर जाय जाल्यार ते देव न्ही. इफ दे हॅव कम अँड दे हॅव रिपोर्टेड रॉंग थिंग्स देन वी हॅव टू फायट. आय विल गो टू एनी एक्सटेंट. कितले लोक अफेक्ट जातले तुमचे? म्हणजे खबर ना. आतां ऑर्डर पळोवपाक जाय. हांव आयकता त्या भशेन नेत्रावळी गांवाचे थोडे कितें 50 घरां शिफ्ट जातली कितें जातली. 50 पसून जाली जर जायत 5 घर जाल्यार पसून आय विल फायट फॉर देम. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.